आम्ही कोंकणी लोक 41 प्रभेदाचो लोक 3 धर्माचो लोक सांगाता मेळोन आम्ही म्हणूंक हांगा जमलो आम्ही कोंकणी. आमची भास कोंकणी आमची माय कोंकणी म्हणलो उद्देश म्हणून दर आमी 15 मिनटांची कार्य तुमच्या मुखार सादर करतले. ह्या कार्याक वडिलांचे बेसांव देवाची कृपा भोव गरजेची जावन आसा. होय मोगाचे न्हू, आतां तुमच्या मुखार आमच्याच पंगडाचे देवा हातूंत जावन अशें म्हणल्या नासाव द्वारे. परमेश्वरा नमो सोडवंधरा नमो मोगा सागोरा देवा तू जाऊन साई मो अगणित परिमित उतरावत मोग देवा तू जाऊन साई मो हे देवा तू जाऊन साई मो सुंदर ही धरती सोबईची सृष्टी उल्हासान गायता महिमा तुझी सुंदर ही धरती सोबईची सृष्टी उल्हासान गायता महिमा तुझी चंद्रानी सूर्यो अंतळी तारा धरणानी धर्यो उडती तिलारा चंद्रानी सूर्यो अंतळी तारा धरणानी धर्यो उडती तिलारा तुझी सर्वांकळयतात देवा तू जाऊन साई मो हे देवा तू जाऊन साई मो. कोंकणी लोकोत्सवाच्या या एक गम्मत मध्यंतू आमच्या डोल्लोचाक अकादमी सदस्य श्रीमती ममता कामत अन्यासाची ममत माय कसं दिसता तुमगेले एक 6 महिन्यात तयारी आजी चंद्री तेरी आईला पावला म्हण दिसता. खंडित इथे म्हळ्यारी हे लोकोत्सवाचे कार्यक्रमाचे तयारी 6 महिने तकून स्टार्ट जाला जाल्यार समेत साबार 3 वर्सां पुढे आम्ही मेंबर्स जावन आयिल्ले तेन्ना हे अकादमीचे आमगेल टीम फॉर्म जाले तेन्नाचे आमगेले अध्यक्षान मनांत घेतिल्लें एक कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम आमगेले टर्माचे मंगळूरान जावका आनी ते भारी विजृंभणेर जावका आनी 3 दिसाचे एक लोकोत्सव म्हणलेले कार्यक्रम जावका आनी विंगड विंगड पंगड म्हळ्यार सिद्धी खारवी उलुस्वार हांगेल पुरा एक तंगेले सांस्कृतिक साहित्यिक संमेलन जावका म्हणलेले एक उद्देशान हे कार्यक्रम केला. आजी सबार एक 100 स्टॉल भायर आयला. पोरणी परिकर म्हळ्यार आमगेल पूर्वजान हें केलेले यूज केलेले तयार केलेले परिकर विकू आयला आनी पळोवच्या काही मेळत आमकां बुट्टीन बेतान केलेले बुट्टी जेवण प्रति एक टाउन हॉला भितरी काल तकून सांस्कृतिक कार्यक्रम जाता काली प्रत्येक जावन महिळ्यांक बायल मनशांक आनी चेडूवांक म्हणून घेवन कार्यक्रम केलेलो आसा. भारी चंद्री तिरी म्हाका भारी खूश जाता सांगून घेवच्या काय त्याक म्हळ्यार 15 वर्सां भितवेल चेडू इतली चंद जावन इंडिपेंडंट जावन तांणी एक कार्यक्रम निर्वहण करता आसा ती 15-20 मिनिटाचे म्हळ्यार आमकां भारी खुशी आनी चुक्कन अशी कोंकणीन उलयताची. आज आम्ही बरी गौड सारस्वत ब्राह्मणाचे जनान उल्लोचे कोंकणी मात्र न्ही प्रति एक विंगड विंगड धर्माचे उल्लोचे कोंकणी हांगा पळोवच्या मेळटा तरेवारी खाण खावच्या मेळटा सकट नमुने जन ಒಟ್ಟು जलेची पळयलेरी तोंडा सारके आनी पुरा विंगड जावन आसलेरी समेत सहज जावन उलयताची कोंकणीची
भारी खुशी आणि आमगेले अध्यक्ष रॉय बाबा काही त्या विशयान तू भारी एक समाधान असं कसं म्हळ्यार तांगेले एक इमॅजिनेशन ते तांगेले एक स्वप्न म्हणून येतं हें एक लोकोत्सव म्हळ्यार तें कार्यरूप येता असं आणि सफल जालां तें जन आईल पळोवन तांकां सांगताची लायक जाला कार्यक्रम म्हणून आणि आमकां एक व्हड भरमे विशय आमगेले एक अवधीन तू असल एक भारी व्हड रिती कार्यक्रम मंगळूरांत चलतस म्हळ्यार एक आमकां भरम आणि आज ಪ್ರಾಯ ಚೆರಡುವಾಲೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯ ಚೆರಡುವಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಂಗಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆತಾವನು 15 मिनिटाचे कार्यक्रम दिवचे आयलेची इतली इनोवेटिव्ह कार्यक्रम कोंकणी तो असल कार्यक्रम कोरियत्वे म्हणून आमकां मनावता आमी लेखनी समेत असल एक नमन्याचे कार्यक्रम तांणी कोरून दाखयतलींची म्हणून आमकां नव्याची आयडियास येता तांगेले कार्यक्रम पळयतना आनी आता आमी आज काली वचून विंगड कडेन आमी पळयताची कसलो असल एक साहित्यीक कार्यक्रम एक म्हणटना बरी सಣ್ಣ प्रायेचे एक प्राय जाले जन मात्र मेळटाचे हांगा तशें न्ही प्रायेचे चरके युवक युवती तांणी ಒಟ್ಟು मेळ्ळेली इतली व्हड संख्येरी पळयतना तांगेली उमेदी कसली अथवा तांणी हे कार्यक्रमा बग्गे तांणी कितले कॉन्शियस जावन आसा ती कितली इंट्रस्ट घेतला म्हूण आमकां दिसता हांत सार्थक जाल्ला म्हूण दिसता म्हाका हो कार्यक्रम धन्यवाद O mando goiso coro nason kitlo boro Urbarta haro wasleris puro O mando goiso coro nason kitlo boro Urbarta haro wasleris puro Saglira nidnaman Sanaware korong uktondor laban Saglira nidnaman Sanaware korong uktondor laban Raccharanantam charata kole disache gawa Tuningal tasole Raccharanantam charata kole disache gawa Tuningal tasole These million means Happy Christmas chede cheduandita kiss Festa these million means Happy Christmas chede cheduandita kiss O mando goiso coro nason kitlo boro Urba artaharo waslerus puro O mando goiso coro nason kitlo boro Urba artaharo waslerus puro Arkulo go butkulo telatu paso Baigir babu zalam firingiru paso Arkulo go butkulo telatu paso Baigir babu zalam firingiru paso Ang dadara sundakarat hindaso paso Baigir babu zalam firingiru paso Ang dadara sundakarat hindaso paso Baigir babu zalam firingiru paso Batata sobiyalo mate zaru ampulo Batata sobiyalo mate zaru ampulo Batata sazatolo dusro vad sampulo Batata sazatolo dusro vad sampulo Batata sobiyalo munun sampulo Batata sobiyalo munun sampulo Piau laila los picando huir coso enso Piau laila los picando huir coso enso Baujigo amso bae firingi coso zaunso Arkulo go burkulo telado paso Baigir babu zalam firingi paso Arkulo go butkulo telatu paso Baigir babu zalam firingiru paso
म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो पोटून मार उल्हासाचो शेवट दिला कोंकणाचो जीव बसला दोनी दोनी मार उडून पडून मार उल्हासाचो शेवट दिला कोंकणाचो जीव बसला कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि मांडून हाडिल्ल्या कोंकणी लोकोत्सव 2017 या एका व्हड कार्यांत 112 समितीपैकी 12 समित्यांपैकी प्रयाण आणि वस्ती या समितीचो संचालक हांव आसा. म्हजें नांव आसा स्टॅनी अल्वारीस. म्हज्या समितेक सुरवेर कांय चड काम नातलें, पूण फाटल्या 3 दिसांतावन ह्या लोकोत्सवाक येवच्या विविध पंगडांक सैऱ्यांक वस्तेची तशी तांची प्रयाणाची जबाबदारी घेवचें काम म्हजें आशिल्लें, म्हज्या समितीचें आशिल्लें. म्हज्या समितींत निरंजन मामू सात अंडेली जावन तशेंच क्लेनविन आनी तशेंच हेरांनी मस्त कुमोग केल्या, मस्त काम केलां. सकाळी फुडें 4 वरां परच्या दिसा 9 तारखेर येवच्या पंगडांक तांच्या ठिकाण्यार पावोवची जबाबदारी आमची आशिल्ली. त्या भायर त्या उपरांत ह्या लोकोत्सवाच्या कार्यांत आमी सगळी शिस्त सांबाळच्या कार्यांत निरत आसा. भोव अपुरबायेन लोकोत्सव चलते आसा. विविध पंगडा आज सांजेर हांगासर पुरशांव आसा, जैत पुरशांव आसा. फाल्यां 11 दीस लोक हरयारीन येते आसा. टावन हॉला भितर सांस्कृतीक कार्य चलता आसतना टावन हॉलाच्या भायर सबारशी विकते स्टॉलां आसात, सांस्कृतीक स्टॉलां आसात. लोक ताची मजा घेते आसा. कोंकणी बाळा कोंकणी मांडार संगी मेळोया.
वाडयता आनी तुका निसंतन करून घालता. कितलो हंगारान भरलाय तू म्हाकाच लागाड काडूंक आयलाय. सबार कोंकणी पंगड मुजे थंय आसात. मुजे अभिवृद्धी करचे मुनीसय मुजे थंय आसात. मुज्या दोळ्यांतले एक दूख सयत तर निकपडत जाल्यार ते तुका सोडचे ना. जागृत. हा हा हा. आणखी तू स्वप्नांनी बुडलाय. तुझो पुरो लोक पंगड आता म्हजे थंय आसात. इंग्लिश तुळू अशे हेर भाशांमध्ये तुका विसरून वेते आसात आनी थोडेच दीस ते तुका पुर्ते जावन विसरून चडटले. ना साध्यच ना. केन्नाय अशें घडचेंच ना. तांणी कोंकणी भास विसरून सोडूंक साध्यच ना. हेरां भाशेन सांगता म्हाकाय मान गौरव दिवन म्हाकाय वयर हाडटा म्हणलो बरोसो मुजे थंय आसा. पळे पळे तू नाच जावन वेताना तुजे कुमकेक तुजी म्हणली कोणी नांत. सबार पंगड येदोळसून नाच जावन गेल्यांत आनी तू अशें केल्यार निसंतन जातलीस. होय मुजी माय भास कोंकणी पूण तुका पातेल्यार म्हाका कांयच मेळना. वय वय या समाजेन तुजे तावन आमकां कांय मान गौरव ना. देखून आमी परकी सांस्कृतीक विशय निर्धार केला. मुजेच भासलेन ल्हान व्हड जावन आयल्यात. तुमची भास तुमची माय म्हाकाच लागाड काडूंक आयल्यात. आनी तुवें सांगलें तुका ह्या समाजेन मान गौरव ना म्हूण. विल फिरे बिंबास कोगुळ जावन आसलो कोंकणीचो. ताणें मुजे बसत आपलो वेळ करसिलो. तो आतां प्रसिद्ध जाला कोंकणीचो कोगुळ म्हूण. आनी तुका मुजे वयर अभिमान असल्यार कितेंच मेळचें ना म्हणलो तो व्यर्थ चिंताप तुजें. सबार पंगड मुजे थंय आसात. 3 दिवस कोंकणी अकाडमी म्हळ्यार राज्य कोंकणी अकाडमीचे दफ्तर हांगा आयला मंगळूरच्या टावन हॉलांतू पुरभवनांतू. कितले व्हड काम म्हळ्यार पूर आयिल्ले जनाक हांगा तांगे खंय वचका कसा करका तांगेलें कितें रजिस्ट्रेशन म्हणटा त्या प्रकारे करका ह्या पुरा विशय घेवन पेपर वर्क्स पुरा पळोवन घेवका हाजी पुरा जबाबदारी मस्तरान घेतली आसा. त्या विशयी उलोवच्या खातीर आमगेलो प्रोफेसर स्टीवन कॉड्रस पेरमुद्यानेसाची सांगताची कशी पुरा ह्या एक हांगाचे एक तयार जातास म्हणून सांगा मामा ते पळोवन. भोवमनेस्त रॉय कस्तेलिनोच्या मुखेलपणांत कर्नाटक कोंकण साहित्य अकादमीन येदो व्हडलो लोकोत्सव मांडून हाडला. ह्या लोकोत्सवाची सुरवात कालच्या दिसा फेब्रुवारी 10 तारखेर जाल्या आनी फाल्यां सांज म्हणसर चलतली. हांगासर विविध नमुन्याची कार्यां आसात. जावंक पुरो साहित्य संवाद, सांस्कृतीक प्रदर्शनां आनी स्पर्धे ह्यो सकट चलते आसात एका फाटल्यान एक. आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचे दफ्तर चलोवच्या खातीर कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीच्या दफ्तराचे सर सिब्बंदी हांगा आसात. श्री विक्टर मतायस कारकोळ वेतोरी कारकोळ म्हणटा हांव आनी तशीच मानेस्तीन विजयलक्ष्मी कामत मैसूर हांच्या मुखेलपणान ही समिती वावर करन आसा. आमी कितें करता पयले सर हांगासर आयल्या सर्व सभिकांची नोंद जाता, रजिस्ट्रेशन जाता. स्पर्धिकांची साहित्य संवादाच्या कार्यक्रमाची मांडावळ हांगा तावन सुरू जाता. हांगासर तुमी आयिल्ले कुडले तुमची नोंद करता. तुमकां जेवणा खाणाचें कुपन दिता. ताचे उपरांत हर एक गजाल आमी हांगा वर्दी करता. पत्रिकांक वर्दी वेची जावंक पुरो आमच्या सोविनियरा खातीर हांगाच त्याच घडये वर्द्यो तयार करच्यो. हांगासर सबार जाणां मानस्तीन फ्लेविया, नॉर्बर्ट गोवियस, तशें मानस्तीन मेरीबाय आनी प्रेम अशे सबार जाणां सांगात हांगा वावर करन आसात. सकडांनी हाडून दिल्ली मायेत आमी सांगाता करन पाटी पत्रिकांक आनी हेर माध्यमांक दिवन आसा. ह्या सगळ्या वावरांत आमकां सांगात दिवचें तुमकां सुमेस्तांक आनी विशेश जावन पत्रीक माध्यमाचो व्हरतो आमकां सहकार मेळटे आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितेंच तुमकां खबर मायेत जाय जाल्यार हांगा येजे. आनी कितेंच चडुणें म्हळ्यार येदो व्हडलें कार्य चलतना 3-4 जाग्यांनी थंयसर माटोव आसा, थंयसर आंगडी आसात, वस्तू प्रदर्शन आसा, थोड्या वेळान पुरशांव सुरू जावचो आसा. ह्या सगळ्यांत आमी सांगता मेळोन हो लोकोत्सव संभ्रमीक रितीन पुर्ती करीचे आनी तो आमचो वावर कितें आसा आमी दिवन आसा. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आमची कोंकणी भास एक मोगाळ भास, पूण वेगवेगळ्या भासांच्या आनी वेळा काळांच्या प्रभावाक लागून कोंकणी भास जायती बदलल्या. तशेंच मायगांव सांडून पयस पावल्ल्यांक वेगवेगळ्या कारणांक लागून तांची भास विसरता. आळवणवेच्या आमच्या भासेक आमी उरोवंक आसा. आमची भास कोंकणी भास गोडा प्रास चड गोड, मोवा प्रास चड रुचीक आमची भास कोंकणी जावन आसा. आमी ती सदांच उलोवया आनी जय कोंकणी म्हणून आमच्या कोंकणी मायेक मान करया. आतां एका पदा मुखांतर आमी कोंकणी मायेक मान करतले. हांव
नादान कोंकणी माये परबी पाठोवया जरीच्या उदकात म्यानी गिता मांडा तुम्यानी आमलोन आसा आमगेली माती लाखो लाखो जिनानी कोंकणी रक्ता कणानी उलोन आसा आमची संस्कृती उलोन आसा आमची संस्कृती आमची कोंकणी गनावे सुयोनास गुमटा पदानी दुधा मोवान वाळता भास आमची कोंकणी कोंकणी बाळा कोंकणी माणा सगी मेळोया कोंकणी नादान कोंकणी माये परबी पाठोवया कोंकणी बाळा कोंकणी माणा सगी मेळोया कोंकणी नादान कोंकणी माये परबी पाठोवया शेतां बाटां तोटांनी कोंकण्या रयता मेळटानी आमचे दायज पावस पडयता आटवे मुळे सोडून गोंयांत पाटार वचून कोंकणी रास चलयता कोंकणी भास रास चलयता आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं मुसली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं मुसली नारी आमच्या घराक सरी बोट जोगता घरांत किते सेजरांत किते आमचे थंय खरेंच खुशाल भोगता गुणान तुज्या घरान तुज्या सगलो वाडो तुका बोट जोगता घरांत किते सेजरांत किते आमचे थंय खरेंच खुशाल भोगता ये नारी ये नारी आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेत नटयता नारी तूं मुसली नारी आमच्या घराक सरी
अक्षय तूचू दक्षय तूचू आमचेच करच्याक तूचू गुणान विसला चिंतून घेतला बचण आमचे तुझेर शिंपला अक्षय तूचू दक्षय तूचू आमचेच करच्याक तूचू गुणान विसला चिंतून घेतला बचण आमचे तुझेर शिंपला आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडेत नेटयता नारी तू उचली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडेत नेटयता नारी तू उचली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी आमच्या घराक सरी ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಜಿ ಶೆಣೈ ಮಣೋ ಮೈಸೂರದಕ್ಕನು ಚೊಡುವಾಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಮಿಗೆಲ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಶೆಣೈ ಮಣೋ ती MSc BSc स्पीच एंड हियरिंग कोरनो MA डान्स ओपन युनिवर्सिटीकेला तशी PhD मैसूर युनिवर्सिटी करता सर ती भरतनाट्यांतू विद्वत घेतिल्ले सर कर्नाटकांतू तिने इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म अंतू परफॉर्मन्स केला अमेरिकांतू त्यांनी त्यागराज्योत्सव क्लिव्हलँडांतू तशी ऑस्ट्रेलियांतू प्रदर्शन दिलेलं सर तशी तिने अंदमान निकोबारांतू सेंट्रल गव्हर्नमेंटा मुखांतर वर्कशॉप केलेलं सर सगळे देशांत हलव कಡೆ तिने तिका प्रदर्शन दिलेलं सर ती वसुंधरा दुरेस्वामी शिष्य ती काजी संजेरी आमगेल GSB समाजाकून युवा पुरस्कार कोंकणी साहित्य अकादमी दाखवून करता सर त्या लेगून आम्ही हांगा आसाची आम्ही कोंकणी साहित्य अकादमी बारी आभारी जावन आसाची त्यांनी प्रत्येक कोंकणी भाषा उद्धार करते तरी क्रिश्चन जो कोंकणी जो GSB जो मुस्लिम जो खारवी जो खंयचे जातीचे सारस्वत जो रजपूर जो त्यांनी कोंकणी भाषा वृद्धी करते तरी मस्त प्रयत्न करता आसाची अशी युवजनांक कोंकणी वेरी मोग येवं म्हणून असल कार्यक्रम करता सर हांव मैसूराचो कोण हांगा भागी जाल्यार म्हाका बारी खुशी जाता सर वो प्रोग्राम बारी यशस्वी जावन आसता म्हणून हांव खुश भोंवता सर हांव स्पर्शा शೆಣೈ मैसूरा साकून आयला भरतनाट्य अंतू MA करना PhD करता सर ऑस्ट्रेलिया अंतू अमेरिका अंतू मस्त कड़े प्रोग्राम्स दिला आता आज ही सकाळ साकून हांव प्रोग्राम अटेंड करता सर लॉट ऑफ मस्त नमने डिफरेंट कल्चर डिफरेंट डांस फॉर्म्स नाटक जावं कसं नाही जावं बारी लायक करून दिता सची आम्ही हांगा कोंकणी पुराय नमने कोंकणी उलयतले मेळटा सची तशी आमकां एक लायक प्लॅटफॉर्म दिलेले हे कोंकणी कर्नाटक अकादमीका आभारी जावन आसा आज ही म्हाका सांजे 7 गंटेक युवा पुरस्कार आसा 10 जाणां आसा तांकां हांव एकली आसा ताका ह्या प्लॅटफॉर्माक हांव मस्त आभारी जावन आसा थँक्यू सो मच म्हजें नांव सुरेंद्र जी शೆಣೈ हांव एक्स विजया बँक मॅनेजर जावन काम केलें आसा मुल्केंचो आतां मास्टर जावन आसा ह्या कोंकणी कला उत्सव बारी चांग रितीन हांगा प्रभुवन मंगळूरा भितर जाता आसा हांगा इरेस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड पुरो जाणां कोंकणी उलयतलीं येवन हांगा भागवयसिताची बारी एक संतोशाची सुद्दी हांव त्या खातीर आमगेले कर्नाटक साहित्य अकादमी कोंकणी कला केंद्राक धन्यवाद समर्पण करता म्हज्या पुताक म्हज्या सुनेक हांवें पळय नासतना तांकां पळोवचे खातीर म्हजें मन ओडून आसा हांव तांकां पळयचें म्हणून मुस्त आशेन आसा 5 वर्सां तावन म्हजी आशा हांव कश्टोन आसा मुस्त आशा जाता म्हज्या पुताक पळयचें म्हणून मग्गी बाई मागीर कशी आसा तुमी हो हांव बरो आसा पुता तूं कसो आसाय हांव बरो आसा सांगलें बरी मग्गी बाई तुमकां एका गतालें दिवंक तस हांगा मुसर पावलो ओय गे पुता म्हाका कोणाचें कागद हांवें मग्गी बाई देर काणगे म्हाका वाचूंक येना न्ही पुता तिक्के वाचून सांगताय गी 1 मिनिट कोणाचें कागद काय अरे मग्गी बाई म्हजे ते कांय सांगू नय न्ही तुमी कितें पुता कितें खबर आसा तांतू तुमचो 5 वर्साचो जुबली खंय ओय गे म्हाका कळीत नासलें पुता ओय मग्गी बाई पल्या तुजो पूत आनी सुनू भायर तो येतात गय पूत आनी सून येता ओय तर तुमचो 5 वर्साचो जुबल्यो बारी गडदळ जावन आलोचन आसा हो ही म्हाका बारी संतोशाची गजल अळे बाई पळय म्हाका म्हणजे जुबली कापावंक रावंक नासतना ना ना पुता हांव तुका आपयतां
ये जे तुवे सुका नसताना ये जे परत तुका अनेपटी सांगता हांव तुम्ही आपल्याला बिलकुल येनसताना रावा ना दायत पुता तुवे येचेस जायत बाई आणखी मुस्तकात दासत आणि हांव येता दायत पुता जोरदार ताळ्यान तांकां उल्हास पाठोवया. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೂ ಶಾಲು ಓದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳು ಸಂಸದರಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸತತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತಪಂಥಗಳನ್ನು ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಶುಭ ಆಗಲಿ. संगत मेळून रपून ओढीला किशल्यान पळयतना चंद्र मुदेला वा वा डोंकिनेरी वाजयता कोण आंगणान बसून डुमके बोडयता हा हा दोरताळो रंगयता नारी बोलून नाच सोबयता वा वा डोंकिनेरी वाजयता कोण आंगणान बसून डुमके बोडयता हा हा दोरताळो रंगयता नारी बोलून नाच सोबयता डब डब डब
पुरोगी अय्या अय्या ओ मोग मोन पुरोगी अय्या अय्या ओ मोग म्हणा इतला पुरोगी अय्या अय्या ओ मोग करून मोन पुरोगी ओ मोग करून मोन पुरोगी ओ मोग करून मोन पुरोगी वागेल्ले म्हणजे तुम्ही जणांक पूण या वेळार संदर्भाक लागून आमची माई फोटी मारीत गेली या सर फोटयांचो जेलोस हो नाटकडो हांव 5वे क्लासीत आसलो आमच्या इस्कॉलांत एक टूर आसले मुजे सांगाती आमच्या इस्कॉलांत टूर आसा येताय की वय आम्ही येता एकल्या कितले रुपये फकत 500 रुपये वय की हांव येता ये बाबा बाबा हांवें सगळे वर्स काम केल्या री म्हाका इतले जोड मेळना आमी दुबळे पुता आमी दुबळे जावनूच जीवनचे बरे बाबा हे आयकली माई त्या दिसातून बिडी बंचेर बसली कारण विचारल्यार म्हाका रातीक न्हीद येना पुता त्या देखून बिडी बांदता अशें माई 12 वरांसर बिडी बंदे आसतली थोड्या दिसा उपरांत पुता तुका टुराक वचूंक जाय आशिल्लें न्ही धर पुता पयशे हे रीण केल्ले पयशे म्हूण कळताना माई पोरत्यान बिडी बंदचेर लागली म्हाका रातीक न्हीद येना पुता त्या देखून बिडी बांदता ही माय नुसारली पयली फोट हांव 7व्या क्लासीत आसतना म्हाका एक स्कॉलरशीप पयले भरती 1000 रुपये मायन केदळाई एक 5व्या रंगाचे उस्तूर घालचे पळोवन बेजार जावन तिका एक तांबड्या रंगाचे एक उस्तूर हाडूंक माय कडेन सांगला हांवें माय माय तांबड्या रंगाचे उस्तूर हाडले की माय धर पुता तुका नवी मुस्तायकी हाडल्या मागीर तुका म्हाका काल्याक पुता म्हाका नव्या मुस्तायकीची आशा ना नव्या मुस्तायकीची आशा ना ही माय नुसारली दुसरी फोट विपरीत पिऊन येतो बाबा अंतरलो ते दाडा मायकानी की 32 वर्सां प्राय ती पळोवंक सुंदर दिसतेली तर नाटपोन आनी की तिच्या आंगार आसले हे जण आसले आमचे संबंधी आणि शेजारी अरे गो अनेक काजार जागो तुझी आनी की ल्हान प्राय कित्याक एक सुरपणान बोलताय दादल्याची सांगात पोन आशेवची प्रायी वय ना आता मुझ्या काळजान मोग आनी सांगात पोन म्हणल्या बोगनाक जागो ना म्हाका म्हजो पोतूच पयलो आनी आक्रेसो माय नुसारली तिसरी फोट हांव तरणाटो जालो 6 वर्सां जाली मायकी प्राय जाली बरें शिकिल्ल्यान बरें कामय मेळ्ळें तशें हांवें जोडले पुरा मायच्या पांया घाल्या म्हूण चिंतलें माय माय दर माय हांवें जोडले तुजी सास्त म्हाका खाल्याक पुता पयशे हांवें कुंडल्यान तारोवन धरले जायते पयशे आसात म्हाका तुज्या पयशांची गरज ना पुता म्हाका हेंच पुरो
म्हाका पयशांची गरज ना मायन सांगल्ली चवथी फोट माय म्हज्या खंयच्याय आशेक याड येवना म्हजे कुशे प्रमाणे हांव काजारी जालो तेंय एका ग्रेस्त जाली लागी म्हजी पत्नीक आनी म्हज्या मायक ओंदोन येवना सदां पळयल्यार झगडे लढाई तुका बसल्ल्या कडे बसूंक जायना गी म्हातारे आदिका प्रसंगाची कामां कित्या आमच्या मध्ये नाकरी काय नाका तुमच्या कडे कित्या फुटी मारची प्राय सोंकार आनी बायलो वेल्लो चड मोग तशें एक दिसा मायक तुका इतली प्राय जाल्या वंदून वचूंक जायना गी हांव आदल्या काळाची पुता दयेकर म्हाका माफ कर म्हाका कांसुलाक मारल्या बरी जालें माफ कर माय चूक जाली मुंच्या पयलेंच मायन 5 फूट मारन जाल्ली संवसारार नावा डीक चित्रकार जालो हांव यशस्वीची मेटां सोडूनच गेलो पूण मायची भलायकी उणे उणे जाली माय आस्पत्रेक पावल्ली तुज्या आवय कॅन्सर आसा ही फायनल स्टेजीक पावल्या एका काळार सोबीत सुंदर आसली ती माय आपले जवान म्हाका दितली ती माय आपणा इतल्या गाणा गावन उडकाना घालतली ती माय सदा म्हजी दीश काडटली ती माय आज जिवंत शव जावन बसल्या हे आस्पत्रे म्हणले की नासतना गळगळाट रडलो माय म्हाका माफ कर माय रड नाका पुता म्हाका कांय जावंक ना रड नाका अशें तिच्या जिवितांत सूर्य उदयलेच ना हे मायन सांगल्ली अकरेची फोट भुरगी बुरी असून ती म्हणल्या एकच कारणा खातीर मान ही सर फोट उसारली ही सर फोट उसारली आमच्या तुमच्या आणि संसाराच्या सर आवया बरी कित्याक म्हणल्यार आवय ती केदार आवयस पळयलें तुमी आमची माय आमचो कितलो मोग करता म्हूण आमची कोंकणी माय तशीच आमचो मोग करता पूण आमी आमच्या कोंकणी मायक तो मोग पाटी दिता गी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव अशे विविध धर्म विविध संस्कृती धार्मीक आचरणान भरलेली आमची कोंकणी माय कितली ग्रेस्त जाणान हांव लॉरन्स डिसोजा कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो सांदो कर्नाटक सरकारान फाटल्या 3 वर्सां पयले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीक एक नवी समिती रचल्या नंतर आमी 3 वर्स राज्यभर कार्यक्रम अकादमी तर्फेन मांडून हाडल्यात सगळ्या 3 वर्साच्या कार्यक्रमाचे मुकुट जावन एक कळशप्राय म्हणले बरे एक 11 कार्यक्रम आमी आमच्या अवधेचे कोंकणी लोकोत्सव आमच्या अकादमीच्या अध्यक्षाच्या मुखेलपणाखाल रायबाबाच्या मुखेलपणाखाल सकट समुदाय जात कात आनी हर एक समुदायाच्या लोकांक वट्ट करून आमी हे कार्य हांगासर टावन हॉलांत मांडून हाडला ह्या सगळ्या यशस्वीच्या फाटल्यान आमचो अकादमीचो अध्यक्ष रायबाबाचे मिनत आनी ताचे दूरदृश्टी हांगासर आसली एक कलम एक फावो तो संघटक तो जावन आसले तरी
ह्या सकट समुदायाच्या लोकांक साहित्यीक जानपदाच्यांक कलेच्यांक संस्कृतीच्यांक ओट्ट करून हे कार्य मांडून हाडला कोंकणीच्या एक अत्युत्तम कोंकणींत जाल्ल्या अत्युत्तम कार्या पैकी एक अति उंचायेचें कार्य म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावता आनी हाची सर काल म्हणटात हाची सर यशस्वीचे काल म्हणटात लाभ नांव रॉय बाबा केतोसाच्या अकाडेमीच्या अध्यक्षाक आमी अकाडेमीच्या सोर सांद्या तर्फेन आणि कोंकणी समुदायाच्या सोर लोकां तर्फेन ह्या यशस्वी वावुरल्या रॉय बाबाक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी आज तशेंच फाल्यां आनी मुखल्या दिसांनी कोंकणी सांस्कृतीक कार्य हांगासर आसतलें ह्या सोर कार्याक आमी बरें मागता बरें जावन दी. Oh
मग मारता तुम्ही काय बाकी आहे रे विद्यार्थी रॉकेट सोडले विद्याक रॉकेट सोडा सर मागीर कोण तू का सोडीचे की ते सोड हो परच्या एक्झाम कितले मार्क्स तुका 3 मार्क्स मेळला 3 मार्क्स मेळला की म्हाका ते काही तर मेळले सर म्हाका युप्पो 3 मार्क्स आता सोड हो एक्झाम बरं पाहते ना आता तुझे आणे बरा पाहता बाहेर पडता हय सांगच्या सावला समा दाब दी ना तर तू गेलो या चड्डी उकल मारता चड्डी उकलून मारची सर तुम्ही फुडवे नसला ना चड्डी कशी उकलूनची तुझी चड्डी रे परदेश बे म्हजी चड्डी की ऐक तांत्या तो कोंबिया पिल कशे बाहेर येता तांत्या तो कोंबिया पिल सर म्हाका इथे डाऊट आसले आता तांत्याचे भितर कोंबिया बिल कशे येता ते सांगा म्हाका डाऊट दर्याचे उदक मीठ किती असता मोस्टली तो मुत्ताय असता ते काले म्हणल्यार रे दर्यांत असल्या मासल्यांक काकूच ना पळय तांणी ते इंटाकचे न्ही मुच्चे देखून ते मीठ जाता तुका नोबेल प्राइज उणेंच बा अब्बा आज म्हणे कळले मग तुका हॅलो हा तो चार्ली सर रे आमच्या घरा वय रे कुर्ले होतो पेरचे माणसो चार्ली वय रे तो सांत घरायला ए तुका मागीर कॉल करचा की दूर हाना म्हणले रे मस्त मुळे ससा ना तुमका बेंची बनचो अपेर तुझे बापाय कापाय रे आता असं तुका अपेर आता आम्ही माझ्या बापाय कापायचे की अपेर रे वारा 7:30 झाली तो काही बसला की कोण ना राहू पळे या आले ते दिसतो आले येऊन असं ताई साईड DSP पुरा वास्को म्हज्या पुता तुजी ती बोब गाडांगांत बसल्या म्हज्या सायडीच्या टेबला कडेन आवाज आयले रे तुजी काले चिंतना काले प्रॉब्लेम म्हणून इल्ले सांगताय की पप्पा मारले तुझो पप्पा मारले म्हणून सगळे गावा गोत्ता रे पुर्तुगाल सांगताय अयो पप्पा सर म्हाका मारले दुकोन आसा ना तो इना समा दोनूच मार दुकोन आसा दोनूच मार नमस्कार हांव कर्नाटका साहित्य कोंकणी अकाडेमीचे सांदो जावन आसा हांव उडपीच्यान आयला तशें आमगेले म्हागेले वाटतं आसा हांगा मंगळूरचे देवदास बाई म्हणून आमी ह्या लोकोत्सवांत 3 वर्सां हांगा कोंकणी कार्यक्रमांत लायक काम केलें ती आमगेले अध्यक्ष पॉवर मस्त एनर्जी जावन आशिल्ले आमकां अध्यक्ष मेळ्ळेले आसा तशें आमी सदस्य आनी ಒಟ್ಟು करून आजी काली आजी आनी पायी 3 दिवसाचे कार्यक्रम करता आसा ती बारी चांग रीती सभे आनी ಒಟ್ಟು जालेले आसा ती कार्यक्रम चांग जाता आसा तशी कोंकणी वाडोची कतेरी कोंकणी वरची कतेरी आमी सर्व लोकांनी ಎಂತ प्रयत्न करून हे कोंकणी वाडोवन लायक उजवाड येवचे म्हणके करून सगळे गांवांत कोंकणी लोक आमी आसा ती म्हणून दाखोवन दिवचे तसले प्रयत्न करता म्हणून हांव 2 उतर मुक्ताय करता ताण सांगील खरेची आम संस्कृतीक जावन पुरो आसले मागची पळयतना खुशी जाता तशी आमगेले लोकोत्सवाच्या जी विशयान सांगच्या कांय सांगू ना त्या नमने संदूक आमगेले आनी अध्यक्षान केला सदस्य पुरो एक दिल्लेल वांटून आमी पुरो चंदार करता आसाची आमगेल म्हणटा दवरताय पुरा नमने अंत भितर आमी सक्सेस जाल्ले म्हण लेखताची तशी तुमी पुराची येवन हांगा आमकां सहकार केल्ले धन्यवाद दिता
go by, kita sobai, sedang sakuatai kamadrik puni betai. Are hai, kite zai, tuka kitya katurai patlan muchaitai. I'll go by, kita sobai, sedang sakuatai kamadrik puni betai. Are hai, kite zai, tuka kitya katurai patlan muchaitai. साहित्य अकादमी हंका हंच्या कारभाऱ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा छेपेव घालता मान मगेता सुमेस्तांक देव बरें करूं.